सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरित कर वसूल केला. आतामेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्याचो निकाल जाले उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावान प्रश्न मांडिल्लो. राज्यातल्या कोकण रेल्वे मार्गाचेर कोळशाची येरादारी केन्नाच जावची ना. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. रेल्वे स्टेशनाक कसलीच हरकत आसल्यार ती लेखी दिवची. आमी ते केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. केंद्रात गोंयांत 3 नवी रेल्वे स्टेशनां मंजूर केल्यात. हे विशयावेल्यान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर गोंयांतल्या सगळ्या मिठागरांचें सर्वेक्षण गोंय जैव विविधताय मंडळ करतले. ह्या मिठागरांत उत्पन्न केल्लें मीठ गोंयांतल्या उद्देग पुरवणी करतले. तशेंच मिठागर करपी शेतकऱ्यांक येवजण लागू करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलें. भाजप आमदार मंत्र्यांच्या कामगिरीचेर लक्ष दवरपा खातीर आज हांव विधानसभेत आयिल्लो. तांचो एक्टीव सहभाग आसपाक जाय. विरोधक नकारात्मक नरेटिव्ह थारायतात आनी सरकाराच्यो जापो कुशीक दवरतात अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. तुया सरकारी हॉस्पिटलाचे काम बेगोबेग सुरू करचे म्हणून शुक्रारा तुया हॉस्पिटल नागरी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे यांना निवेदन सादर केले. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार प्रवीण आल्लेकरांसयत भलायकी मंत्र्यांची भेट घेतली. याविषयी भलायकी मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गोंयांत आनीक एक कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरण उक्ताडार आयलां. न्यूझीलंडात नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन गोंयच्या 12 जाणांक सुमार 27.73 लाखांची तोपी घाल्या. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान एकल्याक अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. मडकयची फेरीबोट पयलींच रिप्लेस केल्या. रायबंदर फेरी पॉयंट फुडल्या 15 दिसांनी तयार जातलो. तशेंच 2 नवे रो फेरी हाडटले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. तशेंच फेरी आनी पुराभिलेख खात्यान कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. देखून बेगोबेग नवे कर्मचारी भरती करतले. सौर बोटी खातीर निविदा काडिल्ली, मात कोणूच ही निविदा घेवंक नाशिल्ल्यान परत एक फावट निविदा काडटले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. मोल्या चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर 300 किलो म्हशीचे मांस जप्त केले. हे मांस बेळगांवच्यान फोंडें आनी मडगांव तसर करपी बेपारी हाका मोल्या चेकपोस्टाचेर पुलिसांनी धरलो आनी बेकायदेशीर मांस जप्त केले. रानटी जनावरां शेताची नाशाडी करीत असता, मात शेतकारी आधार निधी येवजणे अंतर्गत शेतकऱ्यांक वर्सांतल्यान एकूच फावट लुकसाण भरपाय दितात. बिलांचेर खाते वेळार प्रक्रिया करिनात, देखून शेतकऱ्यांक वेळार लुकसाण भरपाय मेळना. तेन्ना ऑपरेशना संबंधित खात्यान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी आमदार देविया राणी हांणी केली. उपरांत ही समस्या बेगोबेग सुटावी करपाचें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नाईक हांणी दिलें. मेर्शे वाठारात आशिल्लो नालो बंद जाल्ल्यान उदक ह्या वाठारांतल्या शेतांनी सांठून उरलां. हाका लागून घाणयारो वास पातळ्ळा. हाचेर उपाय काडचो असो प्रश्न सांताक्रूज आमदार उदय फर्नांडीस उदका खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकराक केलो. अभियंत्याक धाडून ह्या वाठारांत पळोवणी करतले. सध्या ह्या वाठारांत भौशीक बांदकाम खात्याचें काम सुरू आसा. ते उदक व्हांवन गेलें जाल्यार व्हाळ बांदून दिवप शक्य आसा अशी जाप सुभाष शिरोडकरान दिली.
कासवली लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एक अपडेट मुखार आयला. मानसीक अस्थिर चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या 5 आरोप्यांक आनीक 14 दिसां खातीर न्यायालयान बंदखण फरमायल्या. आरोपी आदिल लाल साबालगूर, मोहम्मद अली मुल्ला, शेहजाद शेख, विरेश कुमार आगुंडा आणि मोहम्मद शेख हांची पिराय 18 ते 22 वर्सां मदीं आसा. ह्या सगळ्यांचेर मानसीक अस्थिर चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण फुडली कारवाय पुलीस करतात. गोंयकारांक विरोधी पक्ष एकवटीन आशिल्लो जाण तांचे खातीर आमी एकवट दवरपाक जाय. ह्या एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशना खातीर गोंयच्या जनतेक त्रास सोंसचो पडटा अशें बाळवालचो आमदार वेन्सी विएगस उलयलो. मुख्यमंत्र्यान गोंयांक बरें सरकार दिवपाक काम करपाक जाय. मुख्यमंत्री राजकीय विरोधकांक बदनाम करपाक कार्यालय चलयता. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांत गोंयांत कितें बरें करपा खातीर वेळ घालोवचो, राजकीय विरोधकांक बदनाम करपाक न्हय अशें आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. गोंयच्या जनतेक सगळें खबर आसा. म्हत्वाच्या विशयांचेर अधिवेशनात चर्चा करतले अशें विजय उलयलो. जानेवारी 2025 हो विक्रमी सगळ्यांत उष्ण जानेवारी म्हयनो म्हणून नोंद जाल्लो आसा. युरोपीय कॉर्पनिकस हवामान सेवेच्या अहवाला प्रमाण फाटल्या वर्सा जानेवारी परस अणू फक्त 0.1 वयर सरला. एल निनो हवामानाच्या पद्दतींतल्यान पयस वचपाक लागून मातसो थंड म्हयनो जावपाची अपेक्षा आसली तरी संवसारीक तापमान असामान्य प्रमाणात चड उरलें. राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान प्रवास करतना वाहनांक टोल नाक्याचेर टोल भरचोच पडटा. खासगी वाहनधारकांक थाकाय दिवपा खातीर आनी टोलाची प्रक्रिया सोपी करपा खातीर आनी राष्ट्रीय महामार्गावेले टोलाचे प्रक्रियेत गती हाडपा खातीर केंद्र सरकारान एक व्हड येवजण राबयल्या. आता केंद्र सरकार बेगीनूच राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान प्रवास करप्या खातीर एन्युअल आनी लायफ टायम टोल पास सुरू सुविधा करपाचो आसा. वर्सुकी आनी लायफ टायम पास हाडपा खातीर केंद्रीय रस्ते येरादारी मंत्रालय खरपणान विचार करता अशी माहिती मुखार आयल्या. ह्या निर्णयाक लागून एकरकमी टोल भरपाक मेळिल्ल्यान जायती खासगी वाहन चालकांक थाकाय मेळटली.
नवी मुंबईत केल्ल्या कारवायेत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोन सुमार 200 कोटी रुपया मोलाची घोळे वखदां जप्त केल्या. विदेशी लोकांचो एक गट या घोळे वखदांची तस्करी करपाचे आशिल्ल्याचे कळटकीच सांपळ रचून 4 जाणांक ताब्यात घेतल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. शिरदोणा फ्लायओव्हराचेर शुक्रारा सकाळी दुचाकी आनी टेम्पो मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दुचाकी चलोवप्यान फाटल्यान टेम्पोक धक्को दिलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केलो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. स्कूटर चोरिल्ल्याच्या आरोपाखाला दिवचल पुलिशेन 25 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. मूळ पश्चिम बंगालचो आशिल्ल्या दुबावित स्कूटर चोराचे नाव सोरीफुल मुंडल अशें आसा. सांगोळण्या चोगम रस्त्यार कार चलोवपी सावळाराम साळगांवकार हाका पर्यटकांनी मारपीट केली. ह्या प्रकरणात साळगांव पोलिसांनी फैयाद शेख आणि आरखान शेख ह्या 2 नाशिकच्या पर्यटकांक अटक केल्या. मजगती ह्या प्रकरणाची दखल पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन घेतली. गोंयांत येवन दादागिरी केल्ली खपोत घेवचे नात, हे विशीं खर कारवाय करपाचे विशीं मुख्यमंत्र्यांकडेन पयलींच उलयला अशें मंत्री खंवटेन सांगलें. देशातल्या 3 नव्या गुन्हेगारी कायद्यांविशीं लोकांमदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर प्रयागराजांतल्या महाकुंभ मेळान डिजिटल प्रदर्शन घाल्लां. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम अशे हे कायदे आसात. भारताचे न्याय वेवस्थेत इतिहासीक बदल घडोवन हाडपी हे नवे कायदे फाटल्या वर्सा 1 जुलयाक देशभर चालीक लायिल्ले. सायबर गुन्हे आनी संघटीत गुन्यांव सारकिल्या समकालीन आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर नवी चौकटी तयार केल्या आनी तेच बरोबर बळी पडपी लोकांक न्याय मेळटलो अशें कळटा.
पंजाबच्या मोहाली नॅनो सायन्स आणि तंत्रज्ञान इन्स्टिट्यूटान केल्ल्या संशोधना प्रमाण संधिवाताचेर उपचार करपा खातीर खासा वखद तयार केला. संधिवाताक लागून संवसारभर लाखांनी लोक त्रास सोंसतात. ह्या दुयेंसाक लागून दीर्घकाळ दुर्बळ करपी वेदना जातात. मात हाचेर पारंपारीक उपचार करून लेगीत अजून मेरेन तसो लाव जावंक नाशिल्ल्यान ह्या दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर यत्न चालू आसात. फूड डिलिव्हरी ॲप झोमॅटो आता नाव बदलून एटर्नल अशें जावपाचें आसा. रोखडेच ते आपल्या नव्या लोगोचें अनावरण करपाचें आसा. ह्या नांवा खाला आतां तांचे 4 म्हत्वाचे धंदे चालू आसतले. फूड डिलिव्हरी म्हळ्यारूच एटर्नल, ब्लिंकिट तशेंच लायव्ह इव्हेंट्स आयोजीत करपी डिस्ट्रिक्ट आनी रांदचे लागपी सगळे वस्तू विकपी हायपर प्युअर हे धंदे चलतले. दहावी आणि 12वी वर्गाच्या वर्सुकी परीक्षे खातीर गुजरातच्या परीक्षा मंडळान एक आराखडो तयार केला. 27 फेब्रुवारी सावन सुरू जावपी परीक्षेत 14.30 लाख विद्यार्थी बसपाचे आसात. आनी मंडळान काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रात येतना बूट किंवा सॉक्स घालप ना अशें स्पश्ट सांगलां. संवसारभर धुम्रपानाचे प्रमाण उणे जायत आसा तरी धुम्रपान करिनाशिल्ल्या बायलां मदीं फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसा. तज्ञांच्या मतान वेगवेगळ्या विखारी पदार्थांचो संपर्क आयिल्ल्यान अशें जाव येता. धुम्रपान करिनाशिल्ल्या लोकां खातीर तपासणी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान फुफ्फुसांचो कॅन्सर सुरवातीच्या काळात सोदून काडप कठीण जाव येता. संवसारभर फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावन मरण येवप्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच देशभरांतल्या फुफ्फुसांच्या कॅन्सराक लागून जावपी 80% मरणां तंबाखूचो वापर करतात. ह्या घातक दुयेंसांत तंबाखूचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें दोतोर सांगतात. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. जाका लागून आयज काल फास्ट फुडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायकी खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अति सेवन कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस स्वताक वाटावपाक शकतले अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना.